सकयल्या हरवळे साखळे वाठारात रस्तो रुंदीकरणा खातीर उरिल्ल्या जाग्यार बेकायदेशीर प्रमाण अतिक्रमणां केल्यात। ही सुवात फक्त इमारती खातीर पार्किंग एरिया म्हूण आसली। साखळे पालिकेचे बसकेर ह्या विशयाचेर चर्चा करून लेगीत बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडून उडोवपाचो थाराव संमत करून लेगीत साखळे नगरपालिकेन कसल्योच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी खंत उक्तायली। फुडल्या 15 दिसांत कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार स्वता हे प्रकरण हाताळटले अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांणी दिली। मजगती ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करपाचे आश्वासन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिले। गेली 3 महिने हांगासर हो रस्तो एक्सटेंशन एक हांगा हा पयलीं ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन केले, सगळे खुर्च्यो बाकां सगळे भायर हाडून दवरले। हे बार एंड रेस्टॉरंट पयलींचे आसले ते एक्सटेंशन केले। हांगासर आतां तेका एक्शन घेयना म्हणून हांगासर वॉशिंग सेंटर उबो जाला। आमी म्युनिसिपालिटीन रोड हो वायडन हो रोड एक्चुली प्लॅनिंग केला त्या प्रमाणे 15-30 मिटरचो रस्तो आणि 6 मिटर्स सर्वीस रोड 42 मिटर्सचो रोड हो आसा एज पर द झोनिंग प्लॅन। आमी म्युनिसिपालिटी तर्फे लोकांकडे गेले आनी लोकांक सांगलें तुमची पयलींची जी कंपाउंडां मातशी कुशीक काडा, आमकां 2-3 मिटर जाय त्या प्रमाणे जागो दिया। आनी लोकांक जरी विरोध आसलो तरी खुबशे जाणांनी मागीर आपले जर दिवया सरकार जर रस्तो रुंद जाता साखळेचें कितें बरें जाता साखळेकारांनी जागो दिलो। पूण हें रे कितें एका वाटेन आमी लोकांची कंपाउंडां काडटा आनी ह्या वटेन हांगासर रस्त्या परत एक्सटेंशन करपाक दिता। सरकारी प्रॉपर्टी ती तेजी स्वताची प्रॉपर्टी तरी सरकारी प्रॉपर्टी दिनकर बुडकुल्यान ती तेन्ना प्लॅनिंग करतना जागो रस्त्याक वायडनिंग हांगा सोडलेलो आसा। हो सगळो एप्रूव्ड प्लॉट्स आहा। हे तुम्ही आपल्या कंपाउंडाच्या भायर आनीक जवळ जवळ 10 मिटर सुमार भायर येता, कोण विचारपी ना। कोणाचो तेजो गॉड फादर आसल्या शिवाय तशें जावचें ना। आमची कौन्सिल सिद्धी आय नो डाउट अबाउट हर, शी इज वर्किंग व्हेरी हार्ड, शी इज गिविंग हर टाइम, बट शी इज नॉट टेकिंग ऑल द पीपल इन कॉन्फिडन्स। सगळ्यांक वांगडा घेवन चलत जाल्यार काम सोंपें जाता ते तेणे करचे। आनी ह्यान फुडें ते हांव जे कितें आतां कितें गोश्टी सांगल्यात तेजेर नक्कीच ते कारवाई करतले। तेजो गॉड फादर आसूं किंवा गॉड मदर आसूं एक्शन ही जावंक जाय। आय गिवन अल्टिमेटम टू द म्युनिसिपालिटी टू द चीफ ऑफिसर नेक्स्ट 15 डेजा भितर हे स्ट्रक्चर जर इलिगल रिमूव जालें ना विदाउट लायसन्स असो विदाउट ट्रेड लायसन्स हांगा असो वॉशिंग प्लांट घातलेलो आसता विदाउट एनी एप्रुवल जर हे जर डेमॉलिश जायना जाल्यार आय विल टेक फर्दर course of action. जो issue some encroachment of some people on a highway with the illegal construction and extension of their shops अशे जे कितें issues आमचे वेटरन काउन्सिलर श्री प्रवीण ब्लेगन हांच्यानी नजरेक हाडला ताजी आमी योग्य ती दखल घेतले। कारण हालींच जाल्लेल्या मिटिंगेन सगळ्या काउन्सिलरांनी युनॅनिमसली एक रेझोल्युशन पास केला की अशें खंय कितें एन्क्रोचमेंट जाता किंवा इल्लिगल गाडे जातात जाल्यार आमी ताजी योग्य ती दखल घेतले। आनी सांगपाकूय बरें दिसता की अशी जेन्ना कांय गजाली आसता जितून पब्लिकाक त्रास जाता तेन्ना ताजेर योग्य ती काठी मारपाचो जो पूर्ण फ्रीडम जो आसा विदाउट इंटरफिरन्स आमचे हॉनरेबल सीएम सर म्हणजेच आमचे लोकल MLA डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी आमकां दिल्लेलो आसा। सो हाजेर योग्य ती दखल घेतली वयतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।